काय गिरा गिरा था वो निकाला रात को गिरा था। गाय को नहीं था, वो आधा घंटे से पहले कुछ हाँ अच्छा था, कुछ नहीं हुआ। जिंदा 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 था। जिंदा है, जिंदा है। वो अभी और जानवर गिर सकता है ना, वो साइड में आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया उसको? आरसीसी पोल लगा RCC पोल से लगा भी कवर कर रहा था, कवर किया है, उसके कवर करने के बाद भी उसके अंदर गिरा था। और मैं फिर अभी और सेफ्टी लेके कर रहा है कंप्लीट। अभी कर रहे थे। हाँ ही अल्कोहोलाचो प्रॉब्लम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। कितलीं वर्सां जालीं, वर्सां ते मळ तितून भितर आसलो, कितली बोवाळ मागीर शेवटाक ते निवळ करून काडटात, बरी गजाल, एकदांची वचूं दी हांगाचेर। पण जो मळ तें सकयल फोंड मारून जे देंवयल्लें उदक गाय पडटकीर ते म्हणटात आमी रोखडीच काडली म्हणून गाय जिते आसा म्हणून। समज गाय सोडून समज हांगा ह्या वाठारांत समज वाघ येता, तो पडलो जावं हिना कडेन एक मनीस पडलो जाल्यार कितें कर जालें? हांगा कांयच प्रॉपर ते फॅसिलिटी ना, म्हाका फेन्सिंग केली ना, काय ना। ऑथॉरिटी म्हाका दिसता बल्सांक घालून भोंवतात, तांकां कोणालोच भंय ना, कितें सांगल्यार ते उडवा उडीची उत्तर दितात। आतां आमी मागलां तांचे कडेन की तांची फेन्सिंग करून घेवचें आनी बेगिना बेगीन तें कितें आसा तें निकळान तेमी व्हरचें। ही आमची काणकोणकाराची एक नमळायेची मागणी ह्या डिपार्टमेंट ह्या लोकां कडेन आसा। डिपार्टमेंटान जावं स्थानीक आमदारान हातूंत मातशें लक्ष घालचें, इतलेंच आमची मागणी आसा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।